सकाळी आम्ही धुल्ले गावचे सगळे ग्रामस्थ धारबांदोडा PWDच्या ऑफिसान गेली. आमकां 1 म्हयनो उदक नाशिल्लें म्हणून. सो थंयसर आमकां गोमंतक टीव्हीचे एकनाथ केरकर हे रिपोर्टर गावले. सो तेंच्यांनी आमची न्यूज रिपोर्ट केल्ले कारणान आमकां आतां दनपार म्हणल्यार उदक येयलें. चालू केलो. हय, पंप सारको करून आमचें उदक आमकां दनपारां उदक येयलें. सो हांव गोमंतक टीव्ही तशेंच गोमंतक टीव्हीचे रिपोर्टर एकनाथ केरकर हांचे आभार मानता. तशेंच आमचे PWDचे आणि तशेंच इलेक्ट्रिसिटीचे डिपार्टमेंटाचे जेई तांकां आमी आभार मानता. सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आमी धुले ह्या गांवांत आसा जे जाग्यार आतां तुमी पळयता की सकाळीं ती सगळीं लोक PWD ऑफिसान गेली हे गिराव घालपाक की तांकां गेले 1 म्हयनो जालो उदक ना नळा म्हणटे. 2 टँकर दिल्ली खंय ताका केन्ना तरी, पूण खावपाक उदक जाय, आयदन धुवपाक उदक जाय, न्हावपाक उदक जाय तरी तांकां उदक नासलें. 1 म्हयनो तेंच्यांनी वाट पळयली. लायटी डिपार्टमेंट म्हणटा पंप फेल, पंप म्हणटा लायट फेल, अशें करून तांकां 1 म्हयनो काडलो. जेन्ना आयज तेंच्यांनी PWD ऑफिसान जवळ 300 सुमार बायले आशिल्ले आनी दादले आशिल्ले तेंच्यांनी जेन्ना थंय घेराव घातलो वचपाक PWD इंजिनियर मेळपाक, आनी गोमंतक टीव्हीनूय बी तेंची दखल घेवन तेंची न्यूज केली, लायव्ह न्यूज केली, तेन्ना ही खंय तरी जाग येयली आनी ही ताबडतोब तेंच्या गांवांत धांवलो आनी ते पंप कितें आहा तें सगळें सारकें करून लायटी डिपार्टमेंट हांकां सगळें हाडून आतां आज तांकां उदक दिल्लें आसा. आनी तेंच्यांनी गोमंतक टीव्हीचे ग्रामस्थ जे आसा तेंच्यांनी गोमंतक टीव्हीचे आभारूय मानले आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर धुलेच्यान एकनाथ खेडेकर.